ऑल गोवा फिल्म मेकर असोसिएशन इफ्फीचेर बहिष्कार घालतले। मिलिंद माडगूद म्हणटा एसएजी टेंडरांची स्कॅमां चल्ल्यात, भानगडी कळच्यो न्ही म्हूण टेंडराक गोंयकारांक दिनात, भायल्यांक दिल्यात, एकल्या सुद्धा गोंयकाराक टेंडर दिवंक ना, फिल्म फायनान्स स्कीम अजून येना, गोंयांत शूटिंग करतले जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, इफ्फीचो खंय गोंयाक कांयच उपेग ना, तो बंद केल्यारूय जाता। टेंडर दिवपाची कामां खूब आसतात, कोटेशनां दिवपाची कामां सुरू जाल्यात आनी तुमकां खबर आसतलें की हल्ली दामू नायक हेंचे खूब आरोप जाताले, जे उपाध्यक्ष जावन आसा तांकां राजीनामो दिवचो पडलो। इफ्फी 20 तारखेर सुरू जाता, साधारण म्हयनोभर उरला आसतना तांकां राजीनामो दिवचो पडलो। ह्या मनोरंजन संस्थेन जे घोटाळे जाता त्या घोटाळ्या खातीर तांकां राजीनामो दिवचो पडलो। आनी आतां घोटाळे कितें काय विचारतो मी, घोटाळे म्हणजे अशें की सगळ्यात पयलीं म्हणजे एकूय टेंडर अंदू आमच्या गोंयकारांक दिवना, गोंयकारांक ते टेंडर दिताले, टेंडरांक गोंयकारांक ना, तो फक्त भायल्या लोकांक टेंडर दितात। कित्या खातीर तर हांकां कमिशन मेळपाक जाय म्हणून, गोंयकार आडतात म्हणून तांकां ते टेंडर दिवपाचें बंद केलां। दुसऱ्यांक टेंडर दितात कारण हांचो कितें तरी अल्टरी मोटीव आसा म्हणून टेंडर दितात। आतां इफ्फी जाता गोंयांत, गोवा गव्हर्मेंट खर्च करता आनी कितें काय म्हळ्यार सगळे भायले, पिक्चरां भायलीं, कलाकार भायले। आनी आतां प्रश्न असो पडटा, जर इफ्फी जर फक्त भायल्या लोकां खातीर आज इफ्फी 12 वर्सां जाली, आतां हें 12वें वर्स, 12 वर्सां जावन जर गोंयकारांक चान्स मेळना जाल्यार इफ्फी गोंयांत कित्याक? आतां तर म्हाका अशें दिसता की तो बंदूच करचो, पण त्या इफ्फीचो आमकां गोंयकारांक कांय फायदो ना। एक फिल्म म्हणटा ती फिल्म फायनान्स स्कीम फॉर फिल्म प्रोड्युसर्स ते डिक्लेअर करीत आसात, आयज जातली फाल्यां जातली, आतां ऑक्टोबरान पावले आमी 2016, तुमकां खबर आसा आनी 2 म्हयन्यांत पडोवप पडटा लागतो। आतां समजा ताणें आयज सुद्दां जरी डिक्लेअर केली जाल्यार 1.5 म्हयनो तांकां अर्ज मागोवपाक वतले, साधारण आमी नोव्हेंबर एंडाक किंवा डिसेंबर मागीर पडोवप काडटात, पडोवप पडटा जाल्यार कांय दिवपाक मेळपाना फायनल। कांय निर्माते आमचे आनीक आसा फिल्म फेडरेशन, ते आमी मेळून आमी आतां सीएमा मेळटले असं आमी विचारता, म्हणजे मेळटले आमी ताका, ताजो फायदो कितलो जाता आमचे सांगून दवर। सीएम सद्या कांय डिसिजन घेना, हें तुमकां खबर आसा। इफ्फीक आमी बहिष्कार, इफ्फीचेर बहिष्कार, डिसिजन बी काय ना, टोटल बहिष्कार। ताका शूटिंग खंय करतले तो जागो ना, अशें उगड्यार करपाक पडटा। आनी आमचे कडेन कांय ना न्ही, तुका फिल्माच्या बाबतींत कितें करतलो, खंय तरी फिल्मा शूटिंग करतलो जाल्यार जागो असो ना। केरी हांगा हें करतले, फिल्म सिटी करतले अशें म्हणून सारकी मोठी योजना आसली, पूण ताजें कांय जालें ना। आनी ही जी आसता आतां फिल्म फेस्टिवलान, आतां जर पिक्चरां काडले नंतर एक फिल्म फेस्टिवल ह्या 5 वर्सांनी करता, एक फिल्म फेस्टिवल 8 वर्सांनी करता, ते सदोदीत म्हणजे एक वर्ष सोडून तरी जावपाक जाय, 2 वर्सांनी एकदां तरी फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय जाल्यार। पेडणेच्या बस स्टँडाचे काम 1.5 म्हयन्या भितर तडीक लागतले म्हूण थंयचो आमदार पंचायत मंत्री राजेन आल्लेकार सांगता। बस स्टँडाच्या कामाचे इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आल्लेकार मिडिया कडेन उलयलो। बस स्टँडाचे चडशें काम जालां, उरिल्लें बारीक सारीक काम नेटान चल्लां, पार्किंग वेवस्थेचें काम जालां। 4 दिसांनी पेडणेच्या पुनवेक उक्तावण करून ताचो उपेग करूं येता म्हूण आल्लेकार उलयला। पेडण्याच्या नियोजित बस स्टँडा कडेन आमी हांगासर उबे आसात। तुम्ही सगळ्यांनी काम पळयल्लें आसा आनी बरेचशें काम जाल्लें आसा। जें कितें थोडें काम उरलां तें फुडल्या म्हयनो 1.5 म्हयन्या भितर पूर्ण जातलें हाची म्हाका खात्री आसा। सकयल बेजमेंटाचें जें पार्किंग केल्लें आसा त्या पार्किंगाचें काम तर पूर्णच जाल्लें आसा। आतां पेडण्याची पुनव 15-16 अशी आसा, त्या दिसा 16 तारखेक पुनवेक त्या पार्किंगाचो आमकां उपयोगय करपाक मेळटलो। एका अर्थान त्या पार्किंगाचे आमी त्या दिसा देवीच्या उत्सवाच्या दिसा आमी उद्घाटनय करतले। त्यामुळे हो एक प्रोजेक्ट पूर्ण जायत येयल्लो आसा। म्हाका दिसता जें काम आतां आमी पळयतात तें फक्त कॅनपी घालपाक जाय, ती कॅनपी तांची रेडी आसा, फॅब्रिकेशन ताचें जाल्लें आसा, तें जावन हांगासर येवन कॅनपी नट बोल्टान फिक्स करप, एसेंब्ली करप, अशा पद्दतीचेंच तें काम उरलां। बाकीचे बारीक सारीक कामां फिनिशिंगा कडेन कॉन्ट्रॅक्टरान नेटान कामाक सुरवात केल्ली आसा। एक खरें की आमकां तें ह्या पुनवेक जाय आसलें पण तें जायना, त्यामुळे अर्धवट काम न करता पूर्ण जावनूच आमी एका 1.5 म्हयन्या भितर आमी हेजें उद्घाटन करूया। लोकांनी हाका सहकार्य दिल्या बद्दल लोकांक म्हजे खूब खूब धन्यवाद। काँग्रेसीन पॉवर डिपार्टमेंटात स्कॅमाचो दावो केला तातूंत कांयच तथ्य ना। सगळे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत घेतल्या म्हूण वीज मंत्री मिलिंद नायक उलयला।
पॉवर मिनिस्टर मिलिंदान खात्यात लूट चल्ल्या म्हणून काँग्रेस लोकायुक्ता मुखार गेल्या. 17 तारखेर केस येता. इतले मजगती 20 खात्यान 1,04,00,000च्यो 4 क्रेनी घेतल्यात. बुधवारा तांचे लॉन्चिंग जालें. संबंध 11 तालुक्यान आमच्या आणि जास्त करून व्हडले तालुका आहा आनी व्हडले कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा तांच्या खातीर हें काम करपाक खूब डिफिकल्ट जातलें. पयलींचे ज्या पद्दतीन आमी काम करी आनी आतां एक क्रेन काडला हितून खूब फरक आहा. डिटेलान तुमकां जाय जाल्यार आमचे इंजिनियर एक्सप्लेन करतले. पूण ह्या लिफ्टाचे टोटल म्हणजे 4 नंबर लिफ्ट अरावंड 25.91 lakhs एक लिफ्टाचो रेट अशे 4 लिफ्टांचे 1.04 crores असो एस्टिमेट जाला. चौगुले कंपनी कडल्यान आमी ते परचेस केला आनी तेंचे कडेन एक डेमॉन्स्ट्रेशन पयलीं पळोवन आमकां जाय तशें आमचे कितें चेंजीस आहा ते सांगून हे 4 लिफ्ट तेंच्या कडच्यानी स्पेशल ह्या कामा खातीर म्हणजे गोंयान आमच्या वातावरणाक कशें जाय त्या प्रमाणे डिझायन केला. आनी एक तुमकां सांगपाक उमेद जाता की हे 4 क्रेन घेवन जेन्ना आमी 4-4, 5-5 फावटी तेंचे ट्रायल कंपनी कडेन आमचो एक इंजिनियर वचून परत चॅक करून घेतल्या आनी आमकां आतां 100% हें जालें की असले आनी ऑर्डर घेवपाची आमची तयारी आहा. आमी चौगुले कंपनी कडेन उलयल्या. आमकां जाय जाल्यार कंपनी खंयची आसा पूण ह्या हेचे आजूच हांव चीफ इंजिनियरा कडेन ऑलरेडी उलयला आनी एक डायरेक्शन दिवन आनी असले कमीच कमी किंवा असेंब्लीन जे प्रत्येक आमदार आनी मंत्री आमचे कडेन डिमांड करताले ते पळयल्या नंतर आनी क्रेन्स येयल्या उपरांत म्हाकाय दिसता की आनी कमीच ते 8 तरी असले क्रेन्स आनी 4 + another 8 आमी ऑर्डर दिवपाच्या तयारीन आहा. आनी ज्या जाग्यार आमी खंय जरी प्लेस केले जाल्यार त्या नियर बाय 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीक वापरून यूज करप. एज एंड वेन रिक्वायर्ड दे कॅन कॉल फॉर हें आमच्या ऑफिसांतसून कंट्रोल करतले हांगासर वा थंयसरलो एकट्या कोणाक जबाबदार ठरयतले. ते टोटल तेजें कितें आहा तें कशें वापरप कोणी वापरप हें म्हणजे खंय जाय तेन्ना हितून पोल उबे करपा जाता. इवन हेचेर ट्रान्सफॉर्मर लिफ्ट करून दवरपा जाता. 2.5 मीटर हायटीचेर 2.5 टन उपरपाची कॅपॅसिटी आहा आनी 4 360 डिग्रीचेर घुंवता ते ऑल 4 sides. We are maintaining and using those also. Besides that, another 8 we are planning to take, new ones. That has gone to Lok Ayukta. 17th is the date. As far as we know, there is absolutely nothing in that. If somebody is going to the court, we cannot stop him going to the court. As per the procedure, it is 100% as per procedure. No fault in the 100% no fault. खांडोळ्या मल्लिकार्जुन देवळांत दसऱ्याच्या उत्सवाक देवळांत धुडगूस घाल्ल्या दोगांय जाणांक जामिनार सोडले. कोर्टान दोगांक कंडिशनल जामीन दिला. दोगांकूय जामीन मेळिल्ल्यान गांवचे लोक पिकार जाले. PIन दोगांकूय 3 दीस भितर दवरता म्हूण सांगून कशें सोडले काय म्हूण गांवच्या लोकांचो आर्ग्युमेंट. लोक उसरां मेरेन फोंड्या पुलीस स्टेशनार बसून आशिल्ले. कमिटमेंट दिल्लो की 3 दीस आपण भितर दवरता. तुम्ही कडेक रावा. आमच्या लोकांनी कांयच मस्ती केली ना. आमी काल सांगलें की तुम्ही ताका अटेम्प्ट टू मर्डर लाया तेय तुम्ही लायले ना. सो आमकां हाज्या फुडें बाबा तुमी कितें करतले काय आमी कितें करचें इतलेंच PIन आमकां येवन सांगता. तो गांवांत बाकीच्या तेज्या पुतण्या धमकी दिता. रेशिस्तपणान कोणूच वागचें ना. सगळ्या गांवांत दहशत निर्माण करता तेजे कडेन हें आसा ती पयली पुलिशेन पयली घेवचें तेजे आर्वो तेजे कडेन पिस्तूल काय करूं नाका. आमी मस्तेपणां करता कस्टडीन घेवचें नाजाल्यार तो गांवांत एक प्रकारची तेजे पुतणे दहशत करता. कोण आमचो कोण नांव कितें तो प्रितेश म्हणटा तो सगळ्यांक धमकी दिता. आपूण हेका मारतलो हेज्या घराक उजो घालता तेज्या काय आमी लोकांनी एक्शन घेवचें म्हणटा हे पुलिसांनी आमकां सांगूंक जाय. आनी आमकां हे सिनियर ऑफिसरा कडल्यान ना आमकां मिनिमम डिवायस घेऊ एक ब्रेक.